Headlines brought to you by Panchamrita. आदलो मंत्री विनोद पालयेकाराचे लैंगिक शोषणाचे आरोप करियर घडयता म्हणून सांगून केलो अत्याचार चलयेचो गंभीर आरोप पुलिशेन कागाळ नोंद. पत्रकाराक धमकावपाच्या प्रकरणात भाजपा झेडपी मोहन गांवकराचो माफीनामो धमके उपरांत गुज आनी विरोधकांनी केल्ली खर टिका. अकरा मार्चाक जातली पणजे महानगरपालिकेची वेंचणूक 30 वॉर्डा खातीर 48 बुथाचेर बॅलेट पेपरा वरवीं वेंचणूक 24 फेब्रेर अर्ज भरपाचो निमाणो दीस 13 मार्चाक मतमेजणी. इश्यू केल्ल्या ट्रेड लायसनाचो दियात सविस्तर रिपोर्ट. दर्यादेग वाठारांतल्या सगळ्या पंचायतीक हायकोर्टाचे निर्देश. बज अग्निकांड प्रकरणात कोर्टाची स्वेच्छा दखल. ऑपरेशन सिंदुरा उपरांत सुरक्षेचे कारण फुडें करीत दाबोळे विमानतळ करपाचो आशिल्लो बंद. दक्षिण गोंयचो खासदार बिर्यातो फर्नांडिसाचो आरोप. आनी सरकारान आमकां लायटली घेवचें न्ही. वेळ पडल्यार आमदार मुख्यमंत्र्याच्या वतले दारार. मिराबागच्या लोकांची शिटकावणी. आंदोलन 7व्या दिसाय सुरूच.